आमचे होल गोवा टुरिजम मिनिस्ट्री डिपेंड आहा. तिसरे जो काश्मीर जो हल्लो जाला तेका खरो शब्दान निशेध करता. पूण आज एक मागणी आसा की जरी असोच हल्ले आमचे काणकोण जावन आमचे गोंयांत जावपाक लागले खुबशे प्रॉब्लेम. सो म्हाजी मागणी आहा, व्हडली मागणी की सर गोंय जरी टुरिजमाक बरें जावपाक जाय तूं खुबशे स्किमी हाडपाक शकता. सो खूब स्किमी हाड. पूण असेंब्ली असो आवाज उठे की परत असले हल्ले केन्ना टुरिस्टांक जावपाक नाका. असो आवाज उठा तुमची इंटेलिजन्स आमच्या गोंयांत दवर जेणे करून आमचे टुरिस्ट सेफ फील जावं दी आनी आमचे टुरिजम बरें वाडटलें. आम्ही तेजे फुड्यान मांडल्यात कोरया कोरया म्हूण सांगला ताणें. पूण म्हाका भरवसो आहा एक दीस पूण तो प्रश्न सुट्टले. विराट बाब हांव तुका एक मागणी मागता आजच्या दिसा निमित्तान. काणकोणा पयलीं लायट नासली, उदक नासली, टेलेफोन नासले आनी बरे बरे मनीस पेट्रोला दियाचेर शिकोन व्हड व्हड जावन काणकोणचें नांव वयर काडलां आनी बरें नांव दवरलां. ताका लागून हांव जायते फाटी म्हजे प्रश्न फुडें व्हरोंक म्हजे हिंगा लायट हातूनच दिवनीक पेटोवन भात पेटोवन जे एक दोगदान लोक आसा ताका तूं आज हिंगा पावल्ल्या निमित्तान ताका लायट दिवची म्हूण म्हणजे विनंती तुमकां. देव बरें करूं. कॅम्पेनिंगा तुम्ही येयल्ले तेन्ना सांगले काणकोणा खातीर वेगळो मॅनिफेस्टो आसतलो म्हणून. हय कितें आमी सगळे इन्क्लूड केल्ले आमच्या बाबशाना भंडारीन म्हाका दिल्ले आनी आमचे ते प्रयत्न आसा ते एक 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 करून ते सॉल्व करपाचे. आनी दॅट इज माय प्रॉमीस. कित्याक इट इज नॉट डिफिकल्ट. फक्त हर्डल्स आसतले कोण आडखो घालतले बट फायनली ते लोकांक सुविधा न्ही. त्या खातीर हांवें म्हणा काँग्रेसचो जावं BJPचो जावं ते आमी पळोवपाचे ना. गोंयकार म्हूण आमी पळोवपाचे. काणकोण जावं आख्खे गोंयभर. सो हे एक एक करून आमी सॉल्व करतले. आमची टीम आसा आमी स्टडी करता ते आनी व्हेरी मच पॉसिबल. सिंपल म्हळ्यार तुमकां एक सांगता लायट शॉर्टेज आहा म्हणटा. आमकां येदी व्हडली लज सरकाराक विजन आसपाक जाय. काय न्युक्लियर प्लांट हांगा सायडीकूच आसा न्ही. आमकां एकूच लायन घेतल्या पुरो. काणकोण सोड आख्खे सावथ गोवाक 24/7 साशनांक लायट पडली बिकॉज एक फावट एटॉमीक फ्युजन स्टार्ट जालें ते मागीर आनी कोणाक शॉर्टेजूच ना. एक्सेस आसता. आमकां येदेशे गोंय सावथ गोवा येदेशे सावथ गोवाक तुमी कवर करा थ्रू कायगा. आनी ते दुसरी पळय ग्रीड येता ते नॉर्थ गोवाक कवर करा. फिल्मी सिटी एक जाल्यार अपोज करतले काय कितें कारण ते म्हणटा 3,500 लोकांक जॉब मेळटले म्हणटा. हय रिगार्डिंग सिक्युरिटी आणि एनवायरमेंट तातूंत ते 3,500 कशें तांणी कॅल्क्युलेट केलां तें खबर ना. हांवें सांगलां पळय तशें एक एनवायरमेंटल आसा इशू आनी एक सेक्युरिटी आसा. एनवायरमेंटलान हांवें म्हणा पळय सद्या आतां लोक सगळे सांगता उदकाची शॉर्टेज आसा. काणकोणूच न्हू आख्खे गोंयभर. आदी इतलें उदक आसतालें पावस डिले पासून जाल्यार कोणाक भंय आसनासलो. आतां WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकरान स्टेटमेंट दिला हालींच की 135 डेजांक पासून आमकां उदकाचें हें आसा म्हूण कांय प्रॉब्लेम ना. पिवपाची गरज ना. आनी लोकांक शॉर्टेज आसा उदक ना. 135 दिसांक तर उदक आसा स्टोरेज जाल्यार खंय गेलें उदक. लोकांक उदक दिया. आतां उदक खंयसान येता 4 म्हयने पावस येता. ते 4 म्हयन्यांनी आमचे पळय स्टोरेज पळय कॅपेसिटी आसा तातूंत आमचे हे दोंगर आसा प्लॅटो आसा सगळे ते उदक ओडून घेता आनी वरसभर तें उदक दिता. आमचे तर प्लॅटो कॉन्क्रिटायजेशन केलें बिल्डिंगां हाडलीं आनी कितें फिल्म सिटी हाडली आनी कितें हाडलें तें उदक खंय वतलें व्हांवून वतलें वेस्ट जालें. तें एक. दुसरें म्हळ्यार फ्रॉम सेक्युरिटी पॉयंट ऑफ व्यू नेवल बेज. दीस इज वन ऑफ द मोस्ट एडवान्स्ड नेवल बेज आसा कारवार सीबर्ड. तातूंत एअरक्राफ्ट कॅरियर आसा. हांव ते डिटेलान वचना. आयज हांव डिफेन्स कमिटीन आसा तो हांव उलयना. आतां सद्या कितें जालां आमचे दुस्माना कडेन ते रावतात एटॅक करपाक आनी अशें ते एटॅक करता तांकां खबर आसा खंय कितें आसा इंडियाचे एसेट्स आसा पळय ते. आतां हांगा फिल्म सिटीच्या नांवान कोण भितर सरतलो कोणाक खबर ना.
मागीर आमी म्हणटले अरे आमकां खबरूच ना आमी कशें चॅक करतले कोण आयिल्ले ते आनी ते नदर धरतले कारवार सी बर्डाचेर कितें आमचे डिफेन्साचें कितें आसा थंय आनी तांकां सांगताले आनी एक मागीर वयर सावन सोडल्या पुरो काबार आमी तेच काबार न्ही काणकोण आनी सगळे आख्खे साऊथ गोवात उडून वेतले तुमगेलो अपोज उरतलो फिल्म सिटी हय बिकॉज वी हॅव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द नेशन कम्स फर्स्ट आयज पळय पंजाबाक आनी राजस्थानाक ते खंय सारके एक्युरेट उमक्या कडेन मिसायल येता कशें कोणें सांगलें तांकां कोणें तरी तांकां सांगलें उमक्या कडेन उमके आसा हे फोडून उडया ते फाल्यां मागीर अशें जातलें हो टुरिजम सेंटर हे टुरिजमान इकॉनॉमी काबार करपाक जाय काणकोणचेर अटॅक करया टुरिजम डिस्ट्रॉय करया म्हणजे गोंय काबार इंडिया काबार हें सगळें आमी चिंतपाक जाय